आयकूंक दिता संगीत खेळ काल आनी आयज. बरयणार आनी दिग्दर्शपी सेझर डिमेलो. सादर करपी सेझर ड्रॅमॅटीक ट्रूप पणजी. निर्मिती सिंथिया रेगो. Saunasa vollo saukar Solma tu santo vodbarkar Durvani moto poishekar Goribanko kuritetar Koslo faydo Sonduru Giniantache Ekdom kodu Goribache Tane gatle padu Kalchi mosti eyes Zalya sodu Mantalo to satanika Goribanko koripar Poishekara kustihan Apल्या तोंड्यान करून घेतलो काय कसलो फायदो आसोंदुडू गिन्यांताचे एकदम कोडू गोरिबाचे ताणे घातले पाडू कालची मोसी आयज जाल्या सोडू कालानी आयज खेळ करता सुरू. आजा आयज कितले दीस जाले तूं हांगा येवन हे भितोड्डेक सारकें कोत्ताय. कांयच काय नासतना तूं काम कोत्ताय. तो राजा तुका बूक बी काय लागोना? ना रे म्हज्या नातवा. हे एक प्रायश्चित हांव भोगतां. ही पितळी बानीसर हांव कांयच खावचो ना आनी उदक पासून पिवचो ना. तर कित्याक आजा? नातवा ही खबर तुका नाका. काल ही खबर घडलेली ती तुका आयज नाका. कालचो उगडास केल्यार म्हज्या दोळ्याचेर सगळो काळोखूच येता. तो राजा तुका हे काम करूंक कोणूच मेळना. कित्याक तूं तुज्या जिवार इतलो भार घेवन हे काम कोत्ताय? म्हज्या नशिबानूच तें म्हाका फावो केलां. पूण ती खबर सोड. ती खूब लांब आसा आनी ती आयकूंक तूं चड ल्हान आसा. आजा हांव वर्सांनी ल्हान आसत पूण म्हजें गिन्यान खूब वाडलां. त्या पासत म्हजे आवय बापूय कोण आनी खंय आसात ती म्हाका गमोंक जाय. तुजी आवय बापूय रे परा ती येतली. तुजी आवय बापूय जरूर येतली. पूण केन्ना? आयज म्हयने सरोन वर्सां जालीं पूण सदांच तूं येतलीच म्हूण सांगताय. ही भितोडी जावन आसा गरिबांचो आसरो. हे भितोडेक गांवचो लोक आसरो घेताले. हे भितोडेंत शेतकामती आपले जेवण काणक जेवताले. हे भितोडेन ते सावळी घेताले. आनी ज्या दिसा ही भितोडी तयार जाता त्या दिसा तुजी आवय बापूय जरूर येतली पुरा. आजा तूं म्हाका असोच सांगूंक फोटो येताय. तुवें कसले तरी पाप आदारलाय आनी तें सांगूंक तूं बी येताय. गरीबाक तुवें त्रास दिल्याय देखून गरीब लोक तुका मान दिना. तुज्या खाला काम करूंक सोदिना अशें न्हय. सांग आजा. नाजाल्यार कितें करतलो? म्हाका सोडून वतलो? म्हाका मारतलो? ना रे नातवा. म्हजी चूक जाली. कितें केलें हांवें?
रडो नाका पुता, असो रडो नाका. म्हज्यान रडलेले पळोवंक जायना रे बाबा. बस बस, हांव तुका सगळी म्हजी काणी उगडी करून सांगता. हे काणयेचेर हांवें एक कादंबरी बरयल्या बाबा, आनी ते कादंबरीक हांवेंच काल आनी आयज हें नांव दिलां. खरेंच काल आनी आयज जातात दोन वस्तू. काल कितें घडलेलें आनी आयज कितें घडटा. आनी दुसरें जावन आसा तुजो बापूय कालूश आनी तुजी आवय आयजोलीन. तांच्या दोगांयच्या नांवांची पयलीं 3 अक्षरां काडून जातात काल आनी आयज. दोनिया, तूच आमकां पाव आनी वाटाय. ह्या मोड नासलेल्या तुफानांतली तोड्डीक पावय. आमची बोट जी निष्ठूर तुफानाक सापडल्या ती साल्वार कोर आनी त्या सुखाच्या सोमदिरान पावय. थंय आमी सदांकाल एकामेकाच्या सांगाता आसूं. आमी सदांकाल मोयमोगान सासणाच्या सासणाक जिवूं. हांव आयजोलीन तुका कालूश म्हजो सांगाती कसो मानून घेता. सगळ्या म्हज्या जिवितान जावं बऱ्याक वो वायटाक सापडल्यार, निष्ठूर दुयेंसाक वो कसलेय उपसोकाक हांव सदांकाल मोरो पोरयान तुजो मोग कोत्तेली. आनी देवाच्या फाटल्यान तूं एक देव म्हूण समजोन तुका फुलांनी बोत्तेली. हांव कालूस तुका आयजोलीन म्हजी सांगातीन म्हूण मानून घेता. सुखान आनी दुखान सगळ्या म्हज्या जिवितान जावं बरें वा वायटाक सांपडल्यार, कसल्याय दुयेंसाक वा कसल्याय उपसोयेकाक हांव सदांकाल तुजो मोग कोत्तलो. आनी सायबिणीच्या फाटल्यान तूंच एक सायबीण म्हूण समजोन तुजी सदांकाळ हांव पुजा कोत्तलो. खरेंच कालूश, आयज आमी हो जुरामेंत दिला तो एक फोटकिरो जुरामेंत जावंक दिवची ना. बगर आमच्या जिवितान एक बुन्यादीचो फातोर आनी एक बांदपासाची खुणा जावंक वावुरतली. भियेनाका आयजोलीन, म्हाका ह्या भितोडेचेर भावार्थ आसा. सोजगो नाका तूं कुड्डें आनी तुज्या कुड्डेपणाचो फायदो काडटलो म्हूण. सगली आमची फामील ह्या भितोडेक मान दिता. हो जागो पुर्वजांचो, ताणीच ही भितोडी बांदला. आनी आयज जायत्या जाणांक थंय आसरो मेळटा. कामदारां दीसभर वतान काम करून हांगा सावळेक येवन जेवतात. कितली जाण रातीचो एकसुरी वाट चलोवन हांगा आड पडटा. एकाच उतरान म्हणो येता की भितोडी एक मंदीर कशें. तशें जाल्यार जें कितें आमी मागलां तें आमकां जेरूल मेळटलें आनी तुजे बाबाचे दोळेय उगडटले म्हूण हांव समजता. जेरूल, एक ना एक दीस म्हजो बाबा तुका आपली सून करूंक तयार जातलो. तो एक व्हडलो सावकार आनी तो व्हडल्या पयशाकाराची सून सोदता. पूण हांव तुमचें एक कामदान जी शेतान काम करून पोट भरता. आमची लागीं पयशे नासतना हांव कशी तुमची सून जातेली. भियेनाका, देव व्हड आसा. कितें घडोवंक जाय तें घडटलेंच. जाणा जा, शेणांतलो किडो केन्ना शेणान उरोना, केन्ना पूण वयर सोदताच. तुमी गरीब तशीच उरची नात, तो तुमी समजना काय. केन्ना पूण तुमी लाखपती जातेली. आनी जोरी हांव लागपोती जायना जाल्यार? लाखपती जायना जाल्यार पासून हांव तुजो पोती जातलोच. तूं एकूच फूल बागितलें. तुका शिकपण आनी बरें सारें घालून तुज्या घरच्यांनी वाडयलां. तुका शिकप दिवन तूं घरचें सगलें काम करूंक शिकलें. पूण एकूच, देवान तुका संवसारांतलो उजवाड पळोवंक फावो करूंक ना. पूण तो उजवाड दिवंक हांव जेरूल वावुरतलो. आनी वगत आयल्यार म्हजे दोळे लेगून तुका दिवंक तयार आसतलो. ना, तूं तशें करिनाका. तूंच जावन आसा म्हजे दोळे. तुजेच उदेशी हांव सगलो संवसार पळयतेली. पूण देवान म्हाका वेगीच गिरेस्त केल्यार पुरो. तुज्या आवय बापायन दिल्या ती दूख आनी तुजे सोबीत मुकामळ तुजी गिरेस्तकाय जावन आसा. हें तूं म्हणटा, पूण तुज्या बाबाक तुज्या असलें गिन्यान आसूंक जाय न्हय. आयजोलीन लग्न जातलो तो हांव आनी न्हय म्हजो बाबा. बाबा सावकार जायत, तो आपल्या जिवाक व्हडलो जायत. भुरगीं आवय बापूय सांगता थंय लग्न जातालीं. पूण आयज सगलो संवसार सुदरला आनी आमकां इतलें. कालूश, संवसार सुदरला म्हण हांव जाणा. काल अशें घडनासलें जायत आनी आनी आयजूय हांव अशें घडूंक दिवचो ना. लग्न तूं जातलो हें हांव बेस बरें जाणा. पूण लग्न जावंक हांव तुका दितलो म्हूण समजू नाका. एका दान तें कुड्डें आनी आनी दुसऱ्या दान आमच्या आनी ताचे मदीं स्वर्ग आनी जमनी इतलें अंतर आसा. आनी तूं कितें काय म्हणल्यार आमच्या शेतान काम करतले चलये कडेन लग्न जावंक फुल्ला. बाबा, तें कुड्डें खरें, पूण ताका तुज्या परस चड नदर आसा. तें गरीब खरें, पूण ताचे तांय तुजे परस चड गिन्यान आसा.
तूं कितेंय सांग, आमी दोगांयनी वचन दिल्लें आसा आनी हें वचन आमी ह्या जाग्यार दिलां. बाबा, जाणा जा, हो जागो आमच्या आदल्यांनी बांदला. आमचो आनी गरिबांचो धीर आनी आदार जावन आसा. अरे हो जागो आदल्याचो जाव वा नव्याचो जाव ते म्हाका पडलेले ना. तुम्ही तुमचें वचन फाटीं घेयात. कशें घेतलो हांव बाबा? एकदां थिपी उडयली ती पोत्ती तोंडाक घेवंक कशें जातलें? तेच परी आमी दिलेलें वचन कशें फाटीं घेतलें हांव? सगळे आमच्या जिवितान आमी हे भितोडेन आसरो घेतला आनी आमचो मोग पवित्र केला. ना, म्हज्या पुर्वजांनी थंय आसरो घेतला जायत, पण हांव तें केन्नाच करचो ना. हे भितोडेक लागून म्हज्या केद्या व्हडल्या जाग्याचो विबाड जाता. ताचेर केदी व्हडली फॅक्टरी बांदूं येता म्हज्यान. आयज जाणा जा, ही भितोडी हांगासरली नाटक जातली ना जातली, कारण थंय तुमच्या मोगाची सुरवात जाल्या आनी तो चलता. तशें करी नाका बाबा, तशें करी नाका. आमकां लागून तूं अशें करी नाका. गरिबांचो आलाशिरो तोडी नाका. जाणा जा, देवान दिलोलो आलाशिरो, देवान दिलोलो आसरो नाताक करी नाका. आनी देवाक पदवी आसा जाल्यार एका खिणा मदें आमचो गोबोर करूंक आसा. अरे असल्यो काणयो तूं त्या कुड्ड्याक शिकय, म्हाका न्हय. आमचो गोबर करूंक तूं कितें समजला? हांव एक लाकडाचें बावलें म्हण. हांवें कश्ट आनी त्रास काडून आयज हांव म्हज्या खुस्तार सावकार जाला. आनी जाणा जा, जरी सगळो लोक अशें समजता जाल्यार हांव आतांच दाखयता तुमकां. आतांच ही भितोडी हांव मोडून उडयता. बाबा, आगो, कित सांगवाचें? सगल्या बोबाट मुगो. बोबाड आनी केसो रे? तू खबर ना? ना रे, केसो रे? कोण जाला कित रे? तूक ते सल्यो खबरो. कोण जाला, केदो जाला, हुंय जाला, कोणागे जाला, कितू वरांचे जाला. ना जाल्या कोण पूण मेला आसतलो. अरे कितें जाला रे बसकू? झगडटातशी? काय जालं गो, काय जालो ना. इश्यो कितें म्हूण सांगोचें? आगो, तू खबर ना? म्हाका सांगनासतना कशी खबर आसतली तर? आगो, आख्या गांवां बोबाट पडली मुगो. बोबाड? आनी म्हाका खबर ना? हांवूय तेंच म्हणटा. आगो, त्या साल बोस्त्या वांगे चोड गो. कोण रे? आयजोलीन? वय वय, तेंच आयजोलीन आनी सावकारागे चेडो कालूश दोगांय मोगान पडल्याय मुगो. ते बाबडे कुड्डे आनी तो येद्या व्हडल्या सावकाराच्या चेड्याच्या मोगान पडला? हे हांव सोत मानूंक तयार ना रे बाबा. आगो, हांय दोगांयकूय म्हज दोनूय दोड्यान चोयलें आनी तितल्यांनी दोगांयनी झुराम येते लेगून दिला. वय, इतले नेटार पावले? आनी आमचो सावकार नकलो? नेणो सावकारा सांपडली. तेका आनी सावकार दो ना. तेगे तोकली इतू हॉट जाल्या की तोच नेणो किती उलयता तें. तो तेंगे राग तेणी ते भितोड्याचे पाकाटेचे काडलो. तो तें पाकाट मोडूंक गेलोलो, पूण तो धर्रेपेंत बाय हाट सरलो. तितल्यांनी ती मोडली शिवाय तेक सुसेग जावपा ना हुंय. भितोडेक मोडूंक गेलोलो आनी आमी ताका अशीच सोडूंक दितली? आयजूच ही खबर सगल्या गांवांक गमयता. ही भितोडी सगल्यांक आलाशिरो दिता, आमकां विसवाच्या वखदार सावली दिता. ही भितोडी जी गरिबांची गरज पयस करता, ते आमचे हात पांये गोट आसोसोर केन्नाच मोडूंक दिवची न्हय. पळोवया सावकार जाल्यार कितें जालें. आगो, हेश केल्यारी सावकार आमकां आनी दवरपा ना. आमगे हाटली पटली घेन धमाची पडटली. तुमी तुमच्या जिवाक भियेता जाल्यार वचात, पूण हांव म्हजे रगत पासून वावरूंक पडल्यार हांव तयार आसा, पूण ही भितोडी मोडूंक दिवची ना. अरे सालू इल्मा, कितें जालां? आनी तूं चिंतेस सो? ना ना, कांय जावंक ना. कांय जावंक ना? कितें पूण घडलां आसतलें. ना ना जाल्यार असो तुका चिंतेस आमी केन्नाच पळोवंक ना. कितें तुका सांगू, वाट लायली मुगो
आमचे धुवीन मोगान पडले पूण सावकार सावकार अरे मोगान पडल्या की जालें सावकाराच्यान कितें करूं जाता जरी आमकां आमच्या कामावेली काडली जाल्यार मागीर आमचें कितें जातलें आमी आमचें पोट कशें भरतलीं एकलीच म्हजी धूव ताचो बरे भाशेन सांबाळ करून आवयच्या फाटल्यान हांवें बरे रितीन आनी देखीन ताका वाडयलें तिका जाता तितले प्रमाणे हांवें शिकयलें त्या पासत तिका त्रासान घातलेली म्हाका नाका सावकार येत रे चालू आसा रे आज सावकारा चालू कितें समजला रे तुजें चड जालें अरे तुका तुजी धूव जाय काय नाका रे तुजे धुवेक तुवें रितीन देखीन वाडयल्या मरे तर हीच ती रीत आनी देख तिका सांग हुंदराचो आनी माजराचो खेळ खेळो नाका म्हण नाजाल्यार तूं जाणा माजराचो खेळ हुंदरा कडेन आयकला न्हय आनीक दुसरें आयचे राती मदीं ही भितोडी मोडून उडयात कारण ह्या जाग्यार एक फॅक्टरी येवपाची आसा कितें हे भितोडीक मोडून उडोवप अरे तुमी म्हजे कामगार आनी हांव सांगता तशेंच जावंक जाय फुडलें तुका पडूंक ना सावकारा ही भितोडी आमी मोडची ना आनी न्हय म्हूण मोडूंक दिवची ना तूं म्हजें पोट म्हाका ना करशी पूण ह्या भितोडीचो सांबाळ करूंक म्हज्या सवें घडटा तितलेंय हांव करतलीं अंतोनेत बाय तो आमचो सावकार आनी तूं एक कितें उलयता गो तो सावकार जावं वो भाडकार जावं कशी मोडटा तें हांव पळयतलीं धडीर्या म्हजे सुणें म्हाकाच भोगता आनी म्हजें खावन म्हाकाच तासता तुजें आमी खाल्लां जायत तुज्या कुस्तार आमी पोट भरता जायत पूण फुकट खावंक ना बोगोर कोश्ट करून रात आसलेले दीस करून हे बांदपाचें काम करता भायल्या कामदारां परस आमकां थोडें पाग मेळटा वयल्यान जे पयशे उरता ताच्या कुस्तार तुजी येता हो त्रिबीत खंयचें तुजें चड जालें तुजें मारना काय सावकारा मारना काय तूं आतोनेत उगडास धर जरी तुजें तुका पोट जाय जाल्यार हांव सांगता तशेंच कर नाजाल्यार तुवें पळयलां तुवें आनी ह्या फुडें पळयतलें ह्या सावकाराचो पावर अत्यामान्य अरे चल हे तूं कितें उलयता अंतोनेत कितें करता तें चिंतून कर चल 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 हांव तुका तुज्या घरा पावयता आगो शिवतुल्या कित्या रड गो सांग कित्या रड गो तांगेर मेलो कोणा गे गो तुज मायच्या गोवागेर आवय. तू सांग नासलो तुज मायच्या गोवागेर मेल म्हूण देखून रडटाली जाल गो आगो शिवतुल्या हाल आमगे कपला हेस्त आनी दास आहा तूं येतो मुगो पूण म्हाका लॉस दिसोता लॉज आनी हुंयची वयली गो पूण म्हाका नाचो येन रे तुका नाचोंक हांव शिकयता कितें नकळो तें म्हाका सांग हांव शिकयतलो आनी हांव छे उलयला जेन्ना भुरगीं उलयता तांणी जाणट्यांनी तोंड घालचें न्हय अरे हांव जाणटो हुंय जाल रे घातले पडे आतां सांगता हाजिरी काडटा सगलीं प्रेजंट आसात हांव विचारता ते दिसती पडोना तुवें सांगिल न्ही रे तोंड घानाक म्हणून घातले पळय शिंतुले येस सर आतोनेत आजीर चालू सगळ्यांत पयलें सगलीं आयलीत ओय बरें आसात फाल्यां आमचे कॉपेलाचें कितें रे कितें आनी कितें आमगे कोकपला हेस्त मरे हा फेस्त पूण तुवें घातलेंच तोंड आनी हांव फेस्ताचो कोण पिरजेंत हा प्रेसिडेंट तेन्ना पयलो दास शिंतुल्या कडेन हांव नासतलो उलय रे कोण नासतलो तुवें तोंड घानाक म्हूण सांगिल न्ही रे पयलो दास शिंतुल्या कडेन हांव नासतलो कोण नासतलो कोण नासतलो हांव नासतलो
येता आयज दीस जावन आसा खोशेचो आसोन खेळोन नाचपाचो सान्नां उडे सोरपो तेल खावपाचो कित्याक दीस जावन आसा आयज व्हडा फेस्ताचो वर्साक एक पावटी हे फेस्त मनयता घरांनी आमी सोबयता तुकोर आमी मारून सोरपो तेल खाता आनी कोप मारून आमी नाचता आयज दीस जावन आसा खोशेचो आसोन खेळोन नाचपाचो सान्नां उडे सोरपो तेल खावपाचो कित्याक दीस जावन आसा आयज व्हडा फेस्ताचो कालचें काल जालें कालचें काल गेलें कालचें पळोवचें आयज न्हू याडचें आयचें आयज पळोवया फाल्यां न्हूय दवरचें देखून इल्लेशें मारून खावया गोडशें आयज दीस जावन आसा खोशेचो आसोन खेळोन नाचपाचो सान्नां उडे सोरपो तेल खावपाचो कित्याक दीस जावन आसा आयज व्हडा फेस्ताचो कित्याक दीस जावन आसा आयज व्हडा फेस्ताचो मुगे सगळी भाव भयणी मोगाड हेस्ता निमतान सगळ्या जाल्याय घडनाल पडोन गेलो आमगे शेजारचो भेडनाल तुमी हेस्ता आयल्याय ती थिंगा उबी रावाय सगळ्या तुमकां बों हेस्त म्हणटा कोण आलना काय आनी ह्या हेस्ता उमेदीन जेवन हान पिवन सगळी तुमी धादुशी रावाय चोवपा आमगे दास जे नाचतले आमगे गांवची भयणी आनी भाव आनी समजोता की तुमी कान दिन चयतले आनी धोड उगोट करून आयकतले अरे हे कितें उलयता रे टायट कितें रे कान दिवन पडयतले ताय तुज पाय हांव काय बोर लूज हा पूण शिवतुल्या आनी यश म्हणला गो मुळ्ळां गायीचा आता आरे तूक भाषण करूंक कोण सांगिला कोण सांगिला गाय म्हण आनी तूं हिचा आता म्हाका आनी सांगो जाय लोक म्हाका घराक सोदूं येताय लादीनी बालतीमा हेस्तां काजरां आसत जाल्यार हांव सावध कोता अरे कोबार भाशणू चोय 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 डिमण म्हाका डिमण आवयस आनी मागोताय रावाय 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 हांव ही पावलो गो शिवतुल्या कान दिवन पळयतले आतां आमी नाचूं कोमेस करया वो दांसू आख्या संवसारांत एकूच कोणशा जाता आनी ह्या नाचाक सगळ्यान वांट घेवच्या जाता आनी हें फेस्त आमी बरें नेटान फुलोवया तशें ह्या दासा कांतार म्हणटली आमगे सावकारागे चलो कालूश आनी आयजोलीन आनी ह्या कांतरा नांव जावन आहा काल आनी आयज Yo re yo, osli festa yo. Yo re yo, osli festa yo. Ais poro budon boa festu munta. Dunyan paye podon sogli ektai zalia. Kalamche पूर्वजांतले फेस्त कोत्ताल्या काला सोन केलो उमेदीन नाचताल्या आयज भुरगे तांचे कालचो कायदो पाळटाव आयज भुरगे तांचे कालचो कायदो पाळटाव यो रे यो असली फेस्ता यो यो रे यो असली फेस्ता यो असली फेस्ता वर्साक एकूच पावटी येता
पावसूय येता हिंदू क्रिस्तांव आमी एकठांय जाता एकामेकाक नमस्कारू करता असली फेस्तां वर्साक 2 फावटी येना कोटा असली फेस्तां वर्साक 2 फावटी येना कोटा यो रे यो असली फेस्तां यो रे यो असली फेस्तां यो रे यो असली फेस्तां यो बंद करात हो नाच बंद करात आयलोलो दीस फेस्तां आयलेले दीस नाच कलुश चल घरा वच आनी तुमी कितें पळयतात सालू तूं हांगा यो तुका आयज निमणे फावटी सांगता तुजे चलयेक म्हज्या पुताची आमी जात सोडूंक लाय नाजाल्यार चड वायट जातलें सालू अरे उलय वगी कित्याक रे हांव सांगता तें तूं करूंक तयार आसा काय ना कितें सांगू सावकारा हांवें ताका खूब सजमायलें पूण तांचो मोग कसलो मोग खंयचो मोग रे त्या मोगाक लाय उजो अरे त्या कुड्डे चलयेक आनी मोग जाय तुजे चलयेक पयली फाटी काड आनी नाजाल्यार तुजे धुवेचो फुडार पिड्ड्यार जातलो अरे तुमी कोण आनी आमी कोण ते ताका खबर ना तशें उलोवनाका सावकारा तें कुड्डे जालें कितें जालें हांवें रितीन आनी देखीन ताका वाडयलां तें कुड्डे खरें पूण ते आनी आमी कोण आनी तुमी कोण ते बरे भाशेन जाणा तशें आमी एकूच देवाचेर वचना आमकां सगळ्यांक एकूच माती पूण हो वेगळो चार केला पळय तो तुमी आनी हें तूं बरे भाशेन जाणा चूप तूं जाणा तूं कोणा कडेन उलयता तो अरे ते कुड्डे मरे ते आमच्या घराब्यान येवन कितें करतले म्हणून नाका जेंका दोळे आसून दिश्टी पडना पळय तांचे दोळे उगडटले चालू म्हजे चेडूं कुड्डे जायत पूण दीस आनी रात केन्ना आनी खंयच्या वेळार जाता ते बरे भाशेन जाणा पूण तुमकां दोळे आसून तुमी कुड्डे दीस आनी रात केन्ना ती तुमकां खबर ना कित्याक तुजो चेडो दीस म्हणून सजमोन रात चलून म्हजे चलयेक फिवणो घालून आपयता हो गुन्यांव टाचो न्हय कोमयेक आपल्या पिलांक सांज जातकूच वाऱ्यार सोडूंक शिरी पडना तांकां गुळान धापून दवरूंक जाय बरो फुडें पावलो मरे तूं फुडें पावचो पडलो सोंसो सजमता आपुणूच बेगीन धांवतलो म्हणून एक दीस जेन्ना कांसवान आनी सोश्याची धांवडी लायली तेन्ना सोश्या परस फुडें सरोन आपणाकूय शक्ती आसा म्हणून कांसवान दाखयलें अरे सालू मातशें तुजें तोंड बंद दवर आनी आयक बेश्टोच आबूज जावं नाका हांव तुका 2 लाख रुपया दिता तुज्या चेडवाक खंयसरी धाड हें म्हज्या लागीं घडचें ना ताचे वेली म्हज्यान ह्या संवसारान आनी कोणूच ना तर कितले जाय तुका 3 लाख 5 लाख सावकारा तूं कितें सजमता म्हजी चलयेक बाजारांत विकतली बावली म्हणून पयशे कोणे केल्यात पयशे आयज येता फाल्यां येता पूण म्हजी चली जावन आसा म्हजी गिरेस्तकाय ताच्या वयल्यान हांव आड केन्नाच वेचना तुका जाय जाल्यार तुज्या चल्याक म्हज्या धुवी सरशिल्लो पयस रावंक लाय आनी जे 1 लाख 2 लाख 5 लाख तूं म्हाका दिता म्हणटा पळय ते तुज्या चल्याक दी आनी म्हजे धुवे सरशिल्लो कोड सरोन धांवणाय आनी तेन्नाच आमची मदली पयस जातली दुस्मानकाय त्रिबीत फालामयत म्हज्या चल्याचें तुका पडूंक ना अरे म्हज्या चल्याचें उलोवंक तूं कोण हो सावकार तुका सोडटलो म्हूण समजू नाका आनी जाणा जा तुमकां हो गांव सोडून वयचेच पडटलें सावकारा हो गांव तुवें विकतो घेवंक ना तूं म्हाका ह्या कामा वयलो काडीत पूण जाणा जा सावकारा तुजी पातकां आमी नोकळो म्हणून तूं आंकवार आसलो तेन्ना तुवें कितल्या जाणांचो आबरू वगडायला आमकां दोळे आसून आमी कुड्डेपणान रावले आमकां तोंड आसून आमी मोणेपणान जियेले पूण आतां आमकां फोर्सान आमचें तोंड उगडटा तुजो चलो खूब बरो तो गरीब चेडवा लागीं भोंवता म्हणून तूं ताका आडायता पूण तुवें तेज्या जिवितान कामदाराच्या चेडवांचो आबरू पिड्ड्यार करूंक ना आतां आयक सावकारा आदी तुजी दादागिरी चलताली तूं मागता ती वस्त मेवताली काल तूं सांगता तें घडटालें पूण आयज आनी ह्या फुडें केन्नाच घडचें ना सालू सावकारा
आज ताकतीन वयत रे काम तर सुटल मरे तूं खंय वेता रे आरे आयज आंतोन येता गे चेड येता त्या पासत हांव भोंवता पूण तूं या टे वयत रे आरे हांव थोड्या कडेन वेता थंय बुड मारपाची स्पर्धा आसा बूड मारपा स्पोडा आवय मुगे पाय आहलो जाल्यार आज जेरूल जिखपाचो मुगे पांयनी आजून पासून रिकॉर्ड दवरला रिकॉर्ड कसलो तुजो बापूय म्हज्या बापाय परस चड रावपी कितें फाटीं स्पर्धा जावंक ना तातूंत 100 जाणांनी भाग घेतले तातूंत निमणे 2 क्वॉलिफाय जाले एकटो भायले गांवचो आनी दुसरो म्हजो बापूय तुजो न्हय म्हजो बापूय पूण तूं गांचलें चण दोगांयनी बूड मारली भायले गांवचो वर्दे वरान वयर सरलो ताणें करून दाखयलें करून दाखयलें होय करून दाखयलें आख्ख्या संवसाराचो रिकॉर्ड मोडलो वद्दो दीस तो भितर रावलो जालें तुगे उलोयन जालें आतां हांव सांगता हांव तोंड घातां म्हजी पांयनी तुजी बापायक हारायलो कसो रे आयज 3 वर्स जालीं म्हजी पायन बूड मारलोली तो आजून पासून वयर सरलो ना आतां कोण चॅम्पियन तुगे बापूय ओ मुगे पाय वगारा हें पळय शिंतुली येता ते म्हाका मेळो येता हांवें तेका देड दिलो आयज आगो शिवतल्या बरें हा मुगो ओय ओय घे हो फुलांचो माळ हाडा कोणाक म्हाका घालूं वय तुका घालूंक बरो हा आपणा घालूं हुंय ते दुसऱ्याक तूं बरें नाचोल तें नाचोलें आनी आयज आनी बरें तेंकोन वयता मुगो तेका कित जालें तेंकोन गेल्यार आगो शॉक येतलो च्या जाण मरे नोलू त्या दिसा तुवें बरें नाचों शिकयलें आयजूय नाचया मरे ऑफकोर्स पूण आयज कितें आसा गो म्हज मोडें ए घातलें तोंड कितले फावट सांगला तुवें भुरगीं उलयता तेन्ना मोदी पडो नाका म्हूण ही चोय मावशी आयली आगे मावशे घराको शॉर्ट काट आसतना तूं या बांदा वयल्या तुगे चेड्या कितें हाडटा गे हांवें खूब सोंसलां हांवें खूब त्रास काडल्यात इतल्यो हांवें आंगोण्यो केल्यो इगोर्जांनी हांव भोंवली शेकी म्हजें मागणें देवान आयकलें कांय नजो देवान ताका मनशाचो रूपकार दिवंक ना जाल्यार पूण देवान ताका बरें गिन्यांत दिलां आनी ताज्याच आदारान तो आयज इंजिनियर जाला आनी घोराब्यांत आनी आख्ख्या गांवांत ताणें नांव दवरलां इतलेंच म्हाका पुरो पूण ही कुशालकाय पळोवंक ताचो बापूय ह्या संवसारान उरोंक ना रोड नाका मावशे रोड नाका ह्या फुशे दिसा वयशी रोड नाका मावशे हो पळय तुजो बाबू आमचे इश्टा सांगाता येता पुता म्हज्या कसो आसाय आयज हांव इतली कुशाल तूं म्हज्या गपान परत आयलो देखून मम्मी ब्युटिफूल विलेज आय लायक इट आय सायबा हो आनी देरेपेंत माय सोडून मामी म्हणोंक लागलो इंग्लेजीन मम्मी आय टू व्हेरी हॅपी आय कम गोवा हाव एवरीबडी इज कित रे हो कोंकणी सारको इसलो कित रे जायत घडये आयज 10 वर्सां जालीं तो मुंबय आसा 10 वर्सां आनी ते दोश आहा आगो मदें तोंड घाना गो इंग्लेजीन पुता म्हज्या तुजें इंजिनियरपण कशें चलता इंजिनियर यू मीन इंजिनियर व्हेरी नायस आय बिल्ड ही अ बीग बिल्डींग डोंट वरी मम्मी डोंट वरी कितें म्हटलें रे म्हाका हुंय खबर हांवूय तुजे भाशेन बोटो वो नोल जाण आसतलो न्ही रे नोलू म्हाका एंडींग सजमला स्टार्ट करूं दी तूं जाणा रे हांव न्यानो तेण सांगिलां आपुणीक व्हडली बिल्डिंगां बांदतो म्हूण आनी तुका फ्लॅटान दवरतो म्हूण नाका रे बाबा नाका रे म्हज्या पुता म्हाका फ्लॅट ब्लेट कांय नाका म्हज्या पुता आमची धाकटुली खोमटी आसा तीच पुत्र रे बाबा खोमटे नो खोमटे बीग बिल्डींग 30-35 स्टोरी बिल्डींग आवय 30-35 माळ्याचें बिल्डींग बांदतो हुंय वय मागीर हांव आनी तूं
आनी हांव घातले तोंड शिंतुल्या माल घाल ताका. How lovely, lovely. Who this girl? How sweet. Love at the first sight. कित म्हणला मोग मोग म्हणटा. आगो शिवतुल्या तूं माश कुशी सोरा पयस राव. Oh, you, her brother. ब्रोदर म्हणल्यार कोण गाई. नवरो येस येस आय ब्रोदर. Oh, both brothers. How lucky to get two brother-in-laws. Pleased to meet you, my brother-in-laws. आम्ही तांचे पसत गीत गावया. आयसाम गेल्या गावान बाबू आयला. आयसाम गेल्या गावान बाबू आयला. काय बरो हालोन दोलोन नाचता. काय बरो आसन खेळोन उठता. काय बरो हालोन दोलोन नाचता. काय बरो हासन खेळोन उठता. तुका पयतोच आमचे कालीस मोगान लासता. आंगार रावो अशेंच दिसता. You don't worry प्रेमा म्हज्या पासोत. तुज्या प्यारान my heart going लासोत. Let us joyfully dance and play नाचोत. Then our love सोगल्यांक दिसोत. You don't worry प्रेमा म्हज्या पासोत. तुज्या प्यारान my heart going लासोत. Let us joyfully dance and play नाचोत. Then our love सोगल्यांक दिसोत. Come, 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 babu, come. Come, 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 babu, come. Come, 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 babu, come. Come on, baby, let's dance. पुता म्हज्या घरा लागीं वचात. चल बाबू घरा लागीं पावय. चल चल. Don't worry, mummy. You carry on. I carry her. Come on. आयज आमगेल्या गांवांत बाबू आयला. आयज आमगेल्या गांवांत बाबू आयला. कितलो हुशार आनी मोगाळ म्हजो पूत. खरेंच तो एक पिठाचो गुळो. आयज 10 वर्सांनी हांवें ताका पळयला. ताचें मुखामोळ निखूद बापाय सारकें जालां. आयज म्हज्या जिवाक कितल्या वर्सांनी शांती मेळ्ळी. कितल्या वर्सांनी आयज हांव खुशाल आसा. आयज हांव पुता सांगाता इतली जेवतली, इतली पियेतली की केन्नाच म्हज्या जिवितान घडोंक ना. दोनिया आयज हांव चड आनी चड उपकारी तुका. तुवें म्हज्या बाळकाक परत म्हज्या गोपान हाडलो म्हूण. आंतोनेत तूं खंय वेताय. आतां घरा लागीं वचो नाका. सावकार येतलो. ही बितोडी तो मोडटलो. अशें घडोंक दिवं नाका. तुज्याच हातान हें आसा. तूं जाणाय ही बितोडी जावन आसा एक उजवाडाचो दिवो. सगळ्यांचो आलाशिरो. तो पालूंक दिवं नाका. थोडोसो वगूत इबाड आनी ही वावराड्यांची बितोडी वाटाय. पूण पूण म्हजो पूत घरा लागीं गेला. तुजो पूत खंय वेचो ना. तुजो पूत तुका सदांच मेळटलो. पूण ही बितोडी मेळची ना. देखून इल्लोसो वेळ तुजो वगडाय आनी ह्या बितोडेचो तूं पारो कर आनी ह्या सावकाराच्या हातांतल्यान मोडपाचें वाटाय. खरेंच तूं सांगता तशेंच करतली. हांवें एकदां म्हटलेलें म्हजो जीव रिस्कार घालून पर्यान पडलो जाल्यार हांव घालतली. कोंतान ही बितोडी मोडूंक दिवची ना. तेंच आयज हांव करतली. म्हजें उतर हांव नेगार वेची ना. हांव 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 हांगाच बसतली आनी ताचो पारो करतली. आयज हे भितोडेची नेमणी रात. हिपू फाटी फुडें पळयनासतना ही भितोडी मोड. म्हजो जागो आनी म्हाकाच दादागिरी. सडसडीत जावन सगळे. पूण म्हाका भिरांत दिसता. हांगा भुतां आसा. म्हजे गोमटेक बीन डोल्लो जाल्यार. अरे हांव सांगता तें आयक. नाजाल्यार ही भितोडी थंयच दवरून हांव तुका मोडटलो. बरें 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 सावकारा. खबरदार हे भितोडेक तूं हात लावशी जाल्यार. सावकारा एकदां तुका सांगलेलें म्हजो जीव आसो सोर तुका हे भितोडेक हात लावंक मेवचो ना. आनी परत त्या उचरांचो उगडास करता. तें कान दिण आयक. हांव जाणटी जाल्या खरी पूण म्हजे कुडी जीव आसो सोर हांव हे भितोडेक हात लेगून लावंक दिवची ना. आगो चल चल. हांव चुट्टेच्या स्वरपाक भियेता म्हणून समजनाका तूं.
सावकारा कुशीन चोर. हांव सांगता कुशीन चोर म्हण. ना सराना ना. आवयस आवयस म्हजी तकली फोडली. आवय कोणी पावत रे साहेबा, कोणी पावत रे. आय आय आय. म्हाका दादागिरी दाखयता. किती भितोडी मोडली. ताचे केन्नाच बरें जावचें ना. ताचे केन्नाच बरें जावचें ना. ताचे फारीक पावन तुका भोगचें पडटलें. आय आय आय. म्हाका दादागिरी दाखयता. म्हाका आता मर थंयसर मर. आयजोलीन बाबान आपली उतरां खरी केली. ताणें भितोडी मोडली आनी हातून येता जिवेशी मारले. कितलो धारून तुजो बाबा. वोगोत नाका ताणें आमकां काबार करूंक. आमकां मारच्या मारून तूं म्हज्या पायकूय सतायतलो. तर आमी कितें करुया. आयज ना फाल्यां म्हजे बाबाचे दोळे झेरूल उक्ते जातले आनी आमकां दोगांकूय एकठांय करून तो वावुरतलो. तर केन्ना हांव आवय जातोच. तूं आवय जातोच म्हणजे. खालूश, इतले दीस हांवें तुका सांगूंक ना, पूण आयज हो म्हजो लिपलोलो गूट सो इतले दीस लिपो नासलो तो उक्तो कोत्ता. कालूश, हांव आवयपणाच्या भेसार आसा. कितें तूं आवयपणाच्या बेसार आसाय. भियेनाका आयजोलीन, अशें रडो नाकाय. हांव एक बरें बागेंतलें फूल विचून काडून हाडलां आनी म्हजी खोशी आसली म्हजे सोबीत बागेंत रोवंक. कांय नेजो, तें म्हजे सोबीत बागेंत रोवंक मेळना जाल्यार हांव खंयसरूय सुवात करून तें रोयतलो. तें हांव भागोंक दिवचो ना, न्हय म्हूण पिसडूंक दिवचो ना. आयजोलीन, आमी आयजूच काजार जावया. आयजूच काजार जावया. तर खंय. काजार म्हणजे एक फोकाण न्हय आनी आमचे काजार. पुरो पुरो पुरो. तूं कितें सांगूंक सोदता तें हांव जाणा. सगळे हिंदू भाव आनी भयणी देवळान वचोन भटाक सांगून लग्न जातात. तेच परी आमी क्रिस्ती लोक इगोर्जीन वेतात, मुसलमान मंदिरान. पूण आमचे काजार निर्मूंक ना. त्या पासत आमी दुसरेच तरेन करुया. हेच मोडलेले भितोडेन आमचे काजार जातले. आनी म्हाका इतलो भावार्थ आसा, देव आपलो आशिर्वाद घातल्या बगर केदींच रावचो ना. बाय, तुम्ही कितें करतात? तुमकां कितले पावटाक अशें भोंवो नाकात म्हणून सांगलें. सावकार तुमकां पळयत जाल्यार म्हाका आनी तुमकांय दवरचो ना.
आयझोलिनाच्या पाय तुजो आशिर्वाद आमकां दी. आयझोलीन बेसांव गे. अरे जाला तरी कितें? पाय आमकां आनी भियोची कसलीच गरज ना. आमी काजार जाले. कितें? काजार जाली? अरे काजार म्हणजे एक फोकाणा न्हय, तेका खूब. हांव जाणा पाय, पूण काजार जे आमचे जाला ते की एक खरें काजार. तशें काजार एका राजा पातशायन लेगून करूंक नासतलें. पिशी तुमी. अरे काजार म्हणजे? होय पाय, कालूच सांगता ते खरें. आमच्या काजाराक देवान आशिर्वाद घातला. तुमकां पिशे लागला काय कितें? तुमकां कोणी आसतलो? हांसता तांकां आसोंक दी. आयज तान आमी ओर रात भोंवतेल्या आनी ओर रात रावतेल्या. और रात भोंवतेली आनी और रात रावतेली तर खंय? शिमित्रीन. हय, तुम्ही वर्रात रावात ते शिमित्रीन. ताचे भायर तुमकां आनी भोवंक सुवात आसची ना. बाबा आमी लग्न जाल्या. तुज्यान आमकां आनी आडावंक घडचें ना. आनी थोडेच तेंपान तुमी दोगूय शापाय जावपाचे आसात. शापाय? ना, हें हांव केन्नाच घडूंक दिवचो ना. कित्याक दिवचो ना बाबा? काल तुमी सांगतात तशेंच चलताले. काल गिरेस्त कोत्ता तशें घडटालें. काल फोटी मारल्यार सोत म्हूण मानून घेताले. पूण आयज अशें ना. संवसार सुदरला आनी मनीसय सुदरल्या. आयजोलीन चल आमी या. वचात वचात. खंय वतली? पयशे आससर तूं नाचतलो, उण्णां मारतलो. उपरांत दुकराक त्याच दोणाचो आनी कोणाचो उगडास येतलो. पूण ना, म्हाका आनी पूत ना. घट्टंटाचें जावं. हिपू वच आनी सगळ्या कामगारांक गांवांतले भायर वचात म्हूण सांग. तांणी पाप केलां आनी उरलेलें तूं जाणा. आरते आसा ते परते कर आनी कोतान तांकां भायर घाल. म्हाका तांचे तोंड पासून पळोवंक नाका. आनी जरी तर ते कामगार भायर वचूंक तयार ना जाल्यार तांकां सांग आयच्यान सासणांक सगळ्या कामगारांक सुटी म्हण. तेन्नाच कळटलें तांकां सावकाराचो पावर कितलो तेंप चलता तो, जावं तें काल वा आयज. आयचो दीस आमी रावन पळोवयात. कालूस आनी आयजोलीन सांज पर्यंत ती आयकनात जाल्यार कायदो आमच्या हातान घेवचोच पडटलो. ओय, आमी सगळीं तुजे बरे आहाय. तेंकाच लागोन जात हें सगळें. आनी तूं रे बॉस्को, उलय रे. आज 3 म्हयने जाले आमी हें दिसग्रास बघिताय ते सालुग्या चेडवा लागू. तेकाच लागू हातोन येत मावशेन तिगे जीव सोडलो. आनी येसो उपासांनी आमी मोरो ओगोत नाकाय. त्या पासत आयजूच हाल तितुआ ही खबर कळोवया आनी तें ह्या गांवांतू भायर धांवडावया. तुमकां हें कॅश दिसता? सारकें. हो पळय येता. हें दी तेका. कशे आसात तुमी? तें तुका पडलो ना. साल तितुआन तुमकां लागून जाय ती सोंशिलें आनी ह्या मुखार आमी कॅशें सोंसपा तयार नाय. आहलो नाहलो विकून आमी पोट भोताय. आतां कितें करून जीव दिवं? देखून आयज सांग आमी सावकार सांगत तशें करतले. तुमी बऱ्यान हो गांव सोडून वचा हिंगाचो. नाजाल्यार तुमचें चड वायट जातलें. वय गांव सोडून तुमी वचात, नाजाल्यार धांवडान घालतले. पूण खंय वेतली? वचात, तुमचो जीव पडटा थंय. अरे तुमकां लॉ दिसना रे? सापाय जाला म्हूण नाचता, काजार जायसना पाप आदारून भुरगें जालां ती तुका खबर ना दिसता. कोणूय आसलो जाल्यार कोट्टेन नाक बुडून जीव दिवपाचो. लॉस नासलेली शिमरी खंयची. तुगे चोड मालकीर याद. पाप आदारून भुरग्या जल मारला. सगळी गांवांत धास पडल्या. शी, कोण सांगता ते पाप आदारून जल्माक हाडलेले भुरगे म्हणून? हांव आसा, आमी आसा ताची आवय आनी बापूय. काजार जावचे पयलीं भुरग्या जल मारप म्हणजे व्हडली पाप न्ही. वय ते काजार जायनासतना जल्मला. कोण सांगता आमी काजार जाल्या? ही फोट आमकां हाचो पुरावो जावो. पुरावो जाय? तुमकां हाचो पुरावो जाय न्हू? रावात, हांव दिता. पूण पयलें सांग, तुमच्या मदलो पाप आदारीन आसतना कोण आसा तो पयले फुडें सरात आनी घेया ती सुरी आनी म्हजे दोनूय हात कापात. कारण हांवें पाप आदारला.
पळोवया तुमचे मदले कोण नितळ आसा तो. सांगात ओके. कित्याक तुमकां ह्या आदी हांवें साल्वार केलेले ते विसरले. म्हाका लागून तुमी हांगा कामाक आसात. तुमकां दुडू बोनस जेवण खाण म्हाका लागून मेळटालें. आनी आयज तुमी म्हजेरूच बदलले. काय नजो देव व्हड आसा. ना 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 म्हज्यान आनीक सोसूंक जायना. हांव आतांच सावकाराक मेळोन हो गांव सोडपाची तयारी करतां. ना पाय तशें करिनाका. म्हजे कुडीन जीव आसोसोर हांव अशें घडोवंक दिवचो ना. जरी तुमचो आदार म्हाका मेळत आमी बापायचेर आड झुजोन तुमच्यो गरजो पुरे करूं येता. कालुश कालुश तू खंय आसाय? याचय आयले कुड्डे कुड्डे पूण पाप आदार मात त्याक बरें दिश्टी पडटा. होय बी नाचलेलें भात माय पाय नाचलेली भुरगीं ही भुरगीं जल्मोन आयल्याक आमचे गांवचेर ओजूस आयला. त्या पासत आमकां कितें म्हूण करचें पडटलें. भुरग्याक जिवेशी मारुया. होय अशें करया. भुरग्या जिते मारया. आखरेक म्हजो भासायल्लो वावर सोंपलो. म्हज्या ह्या हातांनी घडटा ते भशेन कोणाचोच आधार नासतना म्हजें वचन पुरें केलें हांवें. काल म्हज्या ह्या नश्ट्या हातांनी ही भितडी मोडलेली. ते आयज हांव हें प्रायश्चित भोगता. काल हांवें खूब लोकांक त्रास दिले. काल म्हज्या एकट्याच पुताक लागून खूब कामगारांक दुखयले हांवें. आयज म्हजे हे दोळे उक्ते जाले. आनी म्हणूनच नातवा तूं तुज्या आज्या भशेन जावं नाका. शिकपान व्हडलो जा, मतीन व्हडलो जा, पण गरिबाकडे सदांच ल्हानपणान चल. तेन्नाच तुज्या जिवनाक तुका बळ मेळटलें आनी बरें फळ मेळटलें. आज्या आखरेक आयज ही भितोड्डी तयार जाली. पूण तूं सांगतालो न्हय की म्हजो आवय बापूय येतली म्हूण. तर ती मेलान जाल्यार कशी येतली? तुका ही खबर कळना जावंक हांव अशें म्हणटालो. पूण रडनाका आज्या रडनाका. पूण आज्या मनीस मरतच खंय वेता? ते परत येनात? ना, जो कोण आपल्या जिवनान बरें करता तो सर्गार पावता. आनी जो कोण वायट करता तो नरकान म्हणजे यमकणान वता. ते परतून केन्नाच येनात रे पुता. स्वर्गार म्हणटा ते खंय आज्या? ज्या जाग्यार झगडी केस्तावा तसलें कांयच जायना. ती एक शांत अशी सुवात. आनी यमकोण? यमकण जावन आसा एक भिरांकूळ सुवात. जंय उज्याचें आकटें जळत आसता दीस आनी रात. ते केन्नाच पालवना. तातूंत लोक लासत असतात. देंवचार लुसिफेर थंय राजवटकी चलयतात. आवय तशें जाल्यार? तशें जाल्यार कितें नातवा? तुंय त्या उज्यान लासतलो? हां हय, हांव त्या उज्यान लासतलो. पूण देवान म्हाका बक्षीस जाल्यार हांव ह्या विघ्नांतलो वांटवतलो. आज्या एक सांग, लोक जे आदी हांगा काम कोत्ताले ते तुजे खोबरेक येनात? ज्या दिसा तुजी आवय बापूय हो संवसार सोडून गेली त्या दिसाच्यान ते लोक हो गांव सोडून गेले. पूण हो गांव सोडून वचूंक कारण आसा. जो बांदपाचें काम चालू आसलें तें बंद उरलें आनी तो अर्दो बांदलेलो बांद मोडलो. म्हाका लुकसाण जालें. पूण कितल्या जाणांची घरां त्या उदकान मोडून गेली, व्हांवून गेली. आनी ते आसरो नासले जावन हो गांव सोडून गेले. ते आनी केन्नाच दिश्टी पडूंक ना. पूण म्हाका मात खात्री आसा ते केन्ना तरी हांगा येतले. केन्ना तरी येतले. चल आमी घरा या. सावकारा कोण? तुम्ही येयात. अरे तुम्ही इतली वर्सां खंय आसले रे? बरें केलें तुमी आयज येवन. हा बरें केलें. अरे हो सारको भावला मरे. सुदरलो दिसता. फाटलो उगडासांनी काडू नाका. जालें तें जालें. म्हाका गुन्यांव बोगसात. हांव तुमच्या पांयां पडटा. पण तुम्ही जिस्तूच ह्या भितोडेच्या उक्तावणेक पावले न्हय? तेका लागून आमी आयले. पूण सालू खंय आसा रे? सालून आपल्यागे जीव दिलो. कितें? सालून जीव दिलो? म्हज्या गांव भावानो,
आनी भयणानो, आयज हे फेस्त व्हडा घणघणान फुलोवया. आयच्यान तुमी परत ह्या गांवांत रावंक सुरू करात. हांव तुमकां रावपाची सगळी वेवस्था करतलो. तुमकां नवी घरां बांदून दितलो. आनी हो बांद जो इतलो काळ बांदपाचो बंद आसलो तो परत चालू करुया. हो बांद जो आख्या गांवांक उपयोगाक पडटा तो आमी मोयमोगान एकामेकाचे समजिकायेन आनी एकामेकाच्या आदारान परत बांदुया. काल कितें हांवें वायट केलां तें आमी सगळें विसरून वचुया. कालचें पान आमी धांपुया. आयच्यान एक नवी वाट, एक नवी पणटी, एक नवें जिवीत जिवंक पेटोवया. ही कादंबरी जी म्हज्या जिवनाचेर बरयल्ली ती आयज तुमच्याच हातांतल्यान प्रकाशीत करुया. कादंबरी नांव कित रे? कादंबरी नांव काल आनी आयज. हय, काल आनी आयज. आसा फेस्ताचो, तशेंच पुस्तक तुकटावणेचो, सांगातान मेळून सोबोवपाचो, उगडास करून काल्लू सायजोलिनाचो. वर्साक एक पावटी एफएस मनयतल्या, घरा घरांनी सोबयतल्या. दुकोर आमी मारून सोडपा तेल कोत्ताल्या, आनी कोप मारून आमी नाचताल्या. आयज दीस जावन आसा फेस्ताचो, तशेंच पुस्तक तुकटावणेचो, सांगातान मेळून सोबोवपाचो, उगडास करून काल्लू सायजोलिनाचो. हो जावन आसलो लिमानो पड्डो केळाचो, हो जावन आसलो लिमानो पड्डो केळाचो. तुम्ही आयकताली संगीत खेळ काल आनी आयज. हातूंत वांटो घेवपी कलाकारां सावकार प्रदीप नायक, आयजोलीन नाइसा लोटलीकर, कालुश केविन डिमेलो, सालू रत्नाकर गोवेकर, आंतोनेट एलिना फर्नांडीस, शिंतुले जुडी ब्रागांजा, नोलू एलन लोपिस, बॉस्को मिनेजीस, नातू योहान रिबेलो, बाबू गुरुदास पिलर्नेकर, हिप्पू सेझर डिमेलो. संगीत दिवपी सॅक्साफोन रॉय मिनेजीस, फर्स्ट ट्रम्पेट पुतुश आझावेदो, सेकंड ट्रम्पेट फाउस्तो मिनेजीस, कीबोर्ड निक्सन वाल, बेस गिटार टोनी फर्नांडीस, ड्रम्स झेवियर फर्नांडीस. बुरेनार आनी दिग्दर्शपी सेझर डिमेलो. सादर करपी सेझर ड्रॅमॅटीक ट्रूप पणजी. निर्मिती सिंथिया रेगो.